guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really well. सगळी कशी आहाय तुम्ही? सो आयज जावन आसा 2 ऑक्टोबर आणि सगळी आमी जाणाय आयज जावन आसा गांधी जयंती आणि आयज ह्या वर्साक जावन आसा ताची 155th 155 वर्सां बर्थ एनिवर्सरी. सो आतां हांव तयार जालां आनी आतां हांव वयतां द पंचायतीन धाकटे गांधी जयंती सेलिब्रेशन आहा तुमकां हांव थिंगा वता. मेळया बाय. हें जावन आसा म्हजें आयचें गांधी जयंतीचें आउटफीट. व्हेरी सिंपल एंड सॅटल. आतांच हांव पंचायतीच्या प्रिमायसिसान पावलां. द्या सारक ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे में था दम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। ओ भाई भाई का दुश्मन है बना रे, नफरत की आंधी बहती रे, वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम। हो झूठ का बढ़ता जाए राज ओ बाबू, अपने ही हो गए धोखेबाज, आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बापू मेरे। वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Welcome to you all. As you all know, today is Gandhi Jayanti birth of, we are celebrating the birth of Mahatma Gandhi. Who is Mahatma Gandhi? Secondly, he was known for his Satyagraha and हॅलो गायज. सो आतांच आमचें महात्मा गांधी जयंती सेलिब्रेशन काबार जालां आनी आतां हांव घरा वयतां. ऑल्सो आयज म्हजें तितीन येता फ्रॉम UK आनी ताका आमी हाडूंक आतां वयता. सो आतां आमी भायर सरता, आतां घरा वयता, चेंज करता आनी मागीर वी आर लिविंग टू गो देर. सो तुमकां वता बाय. ठीक बाबा ठीक प्रीती ठीक बाबा. हॅलो, आमी आतांच भायर सरला टू गो टू द एअरपोर्ट. टँक मातशी बोरली आमी फ्यूल घालपाक गेलेली पेट्रोल पंपाचेर. आतां आमी पावली मोपा. तुमचं फोन असं यो हाडी देखो तीन
सो तितीन आतांच पावला ओगोत जालो हय सो आतांच ते पावला सो आतां आमी घरा वयताय सो मेवया मागीर सी यू हॅलो सो घरा येयलें किदू आनी सामकी टायर्ड जालीं आमी ट्रॅवलिंग करून गासोड्या मोपा वचपाक आनी पोत्तून मागीर येवपाक टायरींग जाता मातशें आमकां फ्रॉम गोवा वेल्ला टू मोपा वचपाक सो तितीन म्हाजे घरा येयला आनी सो मागीर येवन जेली आनी सामकी जॅम काडली हांवें आतांच उठलां हांव जायते दिसांनी सामकी सिएस्ता घेतल्या हांवें लायक फॉर 2 कंप्लीट आवर्स आनी बरें दिसलें म्हाका फिलींग गूड आतां आय एम थिंकींग टू रोप घोडी करपाक सोदता हांव कित्याक काल बरें करकरीत वोत येयलेलें रोप घातल्या उपरांत सामको रोप बरो सुकता न्हू दॅट फिलींग ओन्ली इज टू गूड सो रोप बरो सुकलेलो आहा आतां घोडी कोत्ता आनी मागीर आय एम फ्री मागीर पळयता तुमकां मेवता So आतांच रोप घोडी करून जाला and it's time to keep the rope in the respective place. So bye. Hello. So सगळो रोप घोडी करून जालो आनी आपल्या प्लेसीचेर पावला आनी आतां टायम जालो टू एंड द व्लॉग तशेंच तुमकां सगल्यांक व्लॉग पळयलेल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच म्हजे व्लॉग पळयत रावात आनी लायक आनी शेअर आनी सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाकात नेक्स्ट टायम मेळया नेक्स्ट व्लॉगान अंटील देन बाय मोग आसूं